हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. आयज संडे न्ही, आयज सामकीच मस्त सगळे सुसेगाद म्हळ्यार चालू आसा. तर आयज संडे आनी सकाळची 11:15 सुमार जाल्यार. तर व्हिडिओ आसा पळय तो पयलीं स्टार्ट करून घेवया म्हटलें. घरातली अजून काय अशी जी नॉर्मल जेवणाचे रिलेटेड बी कामां आसता पळय ती कामां अजून काय झाली ना. जस्ट ब्रेकफास्ट आणि घरां क्लिनिंग बिनिंग तेच जालें. आनी तुमकां जर खबरच आसा, पयलीं सान जे कोण म्हाजे व्हिवर्स आसा पळय न्हू तांकां खबर आसा, संडे म्हटल्यार म्हाजोच न्ही आमच्या दोगांचो एक्स्ट्राचो काम करपाचो दीस. सगळे एक्स्ट्राचे खूब कितें कामां आसता जी संडेच्या दिसा आमी कंप्लीट करून काडटा. क्लिनिंग बी म्हणटा तूं चालूच आसता म्हाजें. डस्टिंगा रिलेटेड जे आसता तें मदीं मदीं चालूच आसता. बट आयज सगळे म्हटल्यार हॉलान बी सगळे सोफा बिफा जो आसा पळय तो काडून सगळे क्लीन करून घेतले. मॉप मारून जे आसा पळय ते करून घेतले. अशें करून म्हयन्यान 2 म्हयन्यान एकदां जर सगळे हालोवन जर क्लीन केलें न्ही बऱ्याक पडटा. केन्नाय जर मागीर अशें करून रॅरली अशें चुकून केन्नाय जर काडपाक गेलें न्ही तर सोफा पोना बी मागीर दाट जावन आसा, पुसपाक मेळना, मॉप मारपाचें ना, घासून काडपाक पडटा. सो ताका लागून अशें करून म्हयन्यान बिन्यान एकदां आमी सोफा बी जो कितें आसता पळय हॉलान सगळें हालोवन न्ही क्लीन करून घेता. सो ते आयज सगळे क्लिनिंगाचें काम आशिल्लें ते. आनी पयर हांवें सगळें डस्टिंग बी करून घेतलेलें. सो हें क्लिनिंगाचें काम आशिल्लें तें आयज करून काडलें. सो ते आनी सकाळ फुडें आयज शूट बी कांय केलेंच ना. आनी कितें आसा, आयज संडे न्ही सगळे सुसेगाद कामां जी आसा पळय ती चालू आसा. लायक सकाळी सुसेगाद उठली 7:30 सुमार आयज. आनी तेजे नंतर ब्रेकफास्ट केलो, झाडप बिडप ते सगळें केलें, ब्रेकफास्ट केलो. आनी हो म्हणपाक लागलो मॉप मारपाचें, सगळे सोफा बी काडून ते करया म्हणून. सो ओके म्हटलें. तर दोगांयनी आमी तो सोफा बी सगळं काडून हालोवन बिलोवन मॉप बी मारून गॅलरी ती सगळी झाडां पिपर धुल्ली न्ही. सो पोनाक बेश्टेच हांवें पुसलेले ते आतां सगळे सारके घासून बिसून पुसले. कित्याक की स्टँड जे आसा पळय न्हू तेजे मातसो रस्ट येयल्ल्या भशेन जाता, उदक लागलें बी म्हणटकीर. ते रोखड्या जर घासून काडलें न्ही बरें जाता. सो ते सगळे क्लीन करून काडलें. आनी हो आतां जस्ट शावर घेवपाक गेला. तर हांवें म्हटलें रांदपाचें जें कितें काम आसा तें करता आनी मागीर शावर घेवया अशें म्हणून. आनी भायर न्ही पावस पडटा, दाखयता तुमकां. पळयात बारीक असो पावस पडटा. मे बी तुमकां दिसना आसतलो, दिसता ना, बारीक असो पावस पडटा. हांगा पळय सगळें वोलें जाल्यार तेजेर कळ्ळें आसतलें तुमकां. काल बरो मोठ्ठो असो पावस पडलेलो, सगळो बारीक असो पावस पडत आसा. उदोच्यान जाली एक 15 मिनटां सुमार पावस आसा पळय असोच बारीक पडटा. हे सायडीच्यान सगळ्याक काळोख केलो असो बीन, ह्या सायडीन त्या सायडीन सगळ्याक. पळय हांगासर पळयल्यार तुमकां सारकें कळटलें. पळय काळोख केला हांगासर, ह्या सायडीन झाडाच्या अस्कडान दिसना, सगळें काळोख केला. सो आनी हांव न्ही किचनान आशिल्लें. सो म्हटल्यार हांगासरच व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. आनी आयचो व्हिडिओज आसा पळय तो किचना फाटल्या दारार सावन व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट केला. सो आयज संडे अशें स्पेशल अशें कांय ना जेवणाचें. जस्ट बिरयानी करता. चिकन बिरयानी न्ही आं, प्रॉन्स बिरयानी करता. मोठी सुंगटां आसा म्हाजे कडेन आनी प्लस बारीक बी सुंगटां आसा. सो हांव म्हणपाक लागलो बिरयानी कर अशें म्हणून. आयज लास्ट संडे कितें तरी बिरयानी केल्ली, तुमकां सांगलें बरी जाल्ली, खूब तेंपान केल्ली न्ही, मे बी ऑर जाल्ली बी आसपाक शकता. सो थोडीशी केल्ली, एकूच दिसा उरू बी नाशिल्ली. सो ती बिरयानी बरी लागली. हांव म्हणपाक लागलो बिरयानी करया आयज. हांवें मागीर चिकन नाका, सुंगटां आसात न्ही, मोठी आसा सुंगटां, बरी मोठी अशी सुंगटां आसा आनी बारीक बी सुंगटां आसा. सो ती मोठी सुंगटां घालून प्रॉन्स बिरयानी करया अशें म्हटलें. सो तीच करपाक भितर तयारी चालू आसा. आदन बी दवरला हांवें बिरयानी करपाक, दाखयता. सो हें न्ही हांगासर हांवें आदन दवरलां म्हणल्यार शीत करपाक. शीत करूनच हांव मोस्टली बिरयानी जी आसा पळय ती करता. सो ताका लागून शीताक आदन दवरलां, आजून तापोना उदक जें आसा तें. सो मागीर तितून सगळे खडे मसाला आनी तांदूळ बी घालून मागीर शिजोवन घेतलें. आनी ही हांगासर सुंगटां आसा. सुंगटां जी आसा पळय न्हू मोठी ती थोडीशी आसा, म्हटल्यार हाफ जी आसा पळय न्हू ती हांवें न्ही, एक मिनीट आदन तापता, हाफ जी आसा पळय ती एकदां हांवें फ्राय केल्ली. सो इतलीच आसा. आनी ही बारीक सुंगटां आसा. हो म्हाका म्हणटालो बारीक सुंगटाची बिरयानी जी आसा पळय ती कर अशें म्हणून. आनी आतां तुमी म्हणटले बारीक सुंगटाची बिरयानी का म्हणून. तर हय, बारीक सुंगटाची बिरयानी खरीच खूब बेस्ट जाता. आनी ही मुशेची सुंगटां जी म्हणटा पळय, मानशेची काय मुशेची सुंगटां कितें म्हणटा पळय तसली सुंगटां ही. सो हेंच्यांनी हुमण बी मस्त येता. हांवें एक्चुली हेची किसमूर करपाक लागून हाडलेली ही, बट आतां हो म्हणटा बिरयानी कर म्हणून हेंची आनी ही फ्राय करया अशें म्हणून. सो पळयता ही जी आसा पळय न्हू घालून जर बिरयानी केली न्हू खरेंच एकदम मस्त अशी जाता, बरी जाता. टेस्ट तांकां खूब बरो आसता न्ही ताका लागून.
अशें ना की हांव तुमकां अशेंच सांगता अशें म्हण एक्चुअली न्ही आमी केल्या बारीक हेजी बीन खरीच खूब टेस्टी बरी जाता इवन मोटे जे आसता पळय न्हू व्हडली तेका कंपेर करत न्ही जाल्यार बारीक हेंची न्ही चड बरी येता टेस्ट जो आसा पळय तो खूब बरो आसता सो आयज पळोवया कित्याक ती खूब कमी आसा न्ही अशें म्हणून मागीर कमी करपाक पडटा मागीर सांजेक परत कितें करपाक पडटलें तेका लागून सो तशेंच करता हांव बारीक हेंची जी आसा पळय ती बिरयानी करून घेता आनी मोठी सुंगटां जी आसा पळय न्हू तेचे हांव फ्राय करून घेता सो तुम्ही जर केन्नाय कोणें ट्राय केला बारीक सुंगटाची बिरयानी बी जाल्यार कमेंट करून सांगा बरी जाता काय ना ती खरीच खूब बरी जाता ओके बारीक सुंगटाचे किसमूर हुमण जे आसा पळय ते बरें जाता इवन पुलाव सुद्दां करता बरो जाता बट बिरयानी बीन खूब टेस्टी जाता आनी ती न्ही हेजी सुंगटां न्ही कितें म्हणटा तें मानशेची काय मुशेची कितें सुंगटां म्हणटा पळय ती सुंगटां तेजी चड टेस्ट जो आसता पळय न्हू तो एक्स्ट्राच आसता तेका लागून ओके सो हांवें सगळें करून घेता आनी भायर पावस आसा पळय तो बारीक बारीक पडत आसा आनी आमची लायट बी गेली मेन म्हटल्यार तर आयज लायटीची व्हडली गरज ना मिक्सर बी लावपाचो ना आनी अशेंच रांदपाचें तें सगळें करून घेता दाखयता तुमकां मागीर कितें केलां तें बिरयानीची रेसिपी जी आसा पळय ती आतां आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करना कित्याक की ऑलरेडी हांवें 3 रेसिपीज ज्यो आसा पळय बिरयानीच्यो म्हळ्यार प्रॉन्स बिरयानी ती दिल्ली आसा चिकन बिरयानी सोडूच प्रॉन्स बिरयानी 3 रेसिपी दिल्ली आसा एक प्रॉन्स रेशादो बिरयानी एक 2 ज्यो आसा पळय त्यो प्रॉन्स बिरयानी नॉर्मल बट दोन्ही वेगळ्यो रेसिपी म्हळ्यार 2 वेगळ्या भशेन रेसिपी दिल्ली आसा आनी प्रॉन्स रेशादो बिरयानी बी जी आसा पळय ती मस्त जाता बट तेच्या खातीर मोठी सुंगटां जाय पडटा हो म्हणटालो म्हाका बट सुंगटां मातशें कमी आसा न्ही तेका लागून आयज प्रॉन्स रेशादो बिरयानी करना हांव तुम्ही जर केन्ना प्रॉन्स रेशादो बिरयानी ट्राय करूं ना जावं म्हाजी रेसिपी पळोवना न्हू जाल्यार म्हाज्या चॅनलाचेर ऑलरेडी अपलोडेड आसा तुमी सर्च करपाक शकता खरीच खूब टेस्टी जाता रेशादो बिरयानी जी आसा ती आनी रेसिपी ऑलरेडी शेअर केल्ली आसा म्हणून रेसिपी जी आसा पळय ती हांव शेअर करपाक आनी वचना ओके सो रांदून घेता आनी मेळटा तुमकां सो रांदून जे आसा पळय न्हू तें कंप्लीट जालां ही हांगासर सुंगटां इतलीचशी सुंगटां आशिल्ली सो बरें जालें प्रॉन्स बिरयानी जी आसा पळय न्हू बारकेली सुंगटां घातली ती आनी ही हांगासर बिरयानी मस्त अशी सो जाली बिरयानी रेडी जाली आनी आतां प्रॉन्स जे आसा पळय न्हू ते करपाक घेतले सो हांगासर प्रॉन्स ते भाजून जाता म्हटल्यार सुंगटां हांव शावर जो आसा पळय तो घेता एक्चुली जाल्लें आसा आनी एकदां टर्न करता आनी गॅस जो आसा पळय तो बंद करता मागीर हे तव्याचेर न्ही बरें जाता खूब टायम गरम उरता आनी हे जावन येता आनी हे गेलें एक्सायटमेंट तेंगेलें एक्सायटमेंट भाजून जातकीर हें रवो सुट्टलो इतलें हें केलें जाल्यार सो हांगसर सगळें रेडी आसा चला तर शावर घेवन येता आनी जेवता बिवता आमी मागीर आयज आनी कांय ना प्रॉन्स आनी बिरयानी दोनूच जे आसा पळय न्हू तें केलां आनी कांय करूं ना ओके सो चल टायम कितलो जालो रे पळयलोच ना हें टायम बीन 1 जालें मायज जाली दिसता कोण आसूं ना आसूं फॅन चालू टीव्ही चालू तूं टीव्ही पळयतालो न्हू रे 1:30 जावपायले 21 म्हणल्यार आमचे घडयार एक 5-10 मिनटां फुडें आसा 1:15 सुमार जाल्ले आसा सो चलो 5 मिनटांनी येता हांव शावर घेवन आनी सकाळच्यान न्ही बरी दमटी अशी आशिल्ली मदींच वत येता आतांच अशें मदीं वत येवपाक लागला आतां परत दमटी अशी जाल्या मदींचो कडक वत येता भायर पळोवपाक जायना तशें सकाळीं बारीक पावस पडटालो पळय तो मागीर पावस पडलोच ना अशें ह्या सायडीच्यान काळोख केल्लो पळय तुमकां दाखयल्लें पडत ना पावस मागीर मातसो बारीक तो फिरफिरलो एक अर्दवर सुमार आनी गेलो मागीर वत बीन आसा सो चलो मेळटा जेवन बिवन मागीर थोड्या वेळ ओके आयज संडे न्ही हो गेलो मार्केटाक एक्चुली न्ही आमी दोगांय वचपाचो असो प्लॅन आशिल्लो सो ताका लागून अशें हांवें वचपाची तयारी बी केल्ली सगळे कपडे बिपडे आयन बियन करून सगळें हें केल्लें बट वचपाक अशें भायर सरपाच्या टायमार अशें न्ही
हेका उठयलो बी न्हिदलेलो आनी मागीर पळय जाल्यार भायर पावसान काळोख केला सारको सामकी दमट जावन एक सायडीच्यान न्ही काळोख कसो केल्लो. सो मागीर हो म्हणपाक लागलो तूं आनी येनाका आपूण वचून घेवन येता अशें म्हणून. पावस बी येयल्यार दोगांय भिजतलीं न्ही तेका लागून. आनी कार घेवन गेल्यार ते संडे तुमकां खबर आसा पार्किंगाक प्रॉब्लम जाता. सो तेका लागून कार घेवन वचपाक बी पॉसिबल जायना. सो हांव म्हणपाक लागलो तूं आनी येनाका भिजपाक दोगांय भिजतलीं. सो त्या परस आपूण बेगीन वचून घेवन येता अशें म्हणून. एक्चुली टायम व्हडलो कांय जावं ना 5:20 आसा आतांच. सो हांवें म्हटलें ओके अशें म्हणून. सो हो गेला आतां आनी आतां हो जेन्ना रेडी बी जालो वचपाक भायर सरलो पळय न्हू तेन्ना असो काळोख केल्लो न्ही पावसान. आतां उजवाड जालो ह्या सायडीच्यान पळय वत बी येयलें हे सायडीच्यान सारकें येता आमगेल्या हांगा गॅलरीन बी भितर. सो मागीर हो भायर येतकीर पळयल्यार म्हाका सांगता वत येयली मुगो खंय बेश्टेच तुका येनाक म्हणलें आपणाक. सो आसूं म्हटलें तूं रेडी जाल्लोच आसा न्ही वचून घेवन यो म्हटलें एका. सो आनी आतां हो गेला भायर सरला वचपाक म्हणल्यार गेलो वचपाक. आनी च्या बी कांय पिलना म्हणल्यार कितें पावसान काळोख केला पावस पडपाक लागल्या मागीर हे बेजार न्ही अशें म्हणून हांव म्हणपाक लागलो आपूण येवन च्या बी पिता तूं करून दवर च्या बीन अशें म्हणून आपूण वचून येतलो आतां मागीर च्या बी पितली. आनी फाटल्यान तारक मेहता TV चालूच आसता मोस्टली अशें करून आनी TV ऑन आसा म्हणजे तारक मेहताच मोस्टली अशें. सो तेच आसा आतां हो येता म्हणल्यार हांव आनी थोड्या वेळान च्यायेची बी तयारी करून दवरिता. आनी पावसाचे आतां अशें दीस काय न्ही बट स्टील पावस काळोख करता पूण पडना मागीर वत येता अशेंच जाता. कांयच कळना पावसाचो प्लॅन कितें जाता आनी तेच्या वांगडा आमचोय बी प्लॅन जो आसा तो फ्लॉप करून सोडटा. पळय आतां वत कशें येयलां तें आतां पळय आतां वयर कितलें निवळ आसा तें. आतां हांवें जें तुमकां म्हटलें पळय न्हू की पावसाक लागून हांव वचूना म्हणून तुमकां खरें दिसतलें इतलें क्लीन आसा भायर आनी 20 मिनटां भितर वेदर जो आसा पळय तो कसो चेंज जालो पळय. वत हे सायडीच्यान न्ही मातसो असो काळोख कसो आसा बट वत बीन आसा. सो उदो ह्या सायडीन न्ही सगळ्याक काळोख केल्लो. कोणूच म्हणपा ना की खरेंच इतलो 15-20 मिनटां पयलीं इतलो दमटी आनी काळोख करून नाशिल्लो म्हणून. सो वत आसा आतां पळोवया आनी थोड्या वेळान च्यायेचो बी वावर करता म्हळ्यार रेडी करून दवरता हो येतलो न्ही तेका लागून. सो चड नाका आशिल्ली भाजी बीन सो तेका लागून हांवूय बी उगीत रावलें की आसूं चल वचून घेवन येवनी म्हणून एका. सो एक 2-4 आयटम आसा जे जाय आशिल्ले चड नाका तर गेला हो घेवन येतलो. ओके पळोवया कशें कितें हाडटा तो. हाडटलो सांगला ते हाडटलो एक्स्ट्राय बी हाडटलो सगळें करतलो बट कशें हाडटा कितें हाडटा तें मागीर पळयता. ओके चलो मेळटा मागीर थोड्या वेळान. सो हो वचून आयलो मार्केटाक वचून आयलो आमी च्या बी पिली. हॅलो च्या बी पिली आनी आतां झाडांक उदक घालपाचें. म्हाका सांगता लोक म्हणटालो आमकां कालच सकाळी पावस पडला आनी आयज झाडां उदक घालता म्हणून. झाडां उदक घालता बरें आसा आनी हें आसा तें रस्त्यार उदक मारपाचें तें कालच सांजचो धुल्लो येवपा लागलेलो. ना येता नाका. सो काल सकाळी पावस पडलो खरें पण दनपारां बीन मागीर परत रखरखीत अशें वत आयलें. सो झाडां जी आसा पळय ती कालय तापली आयजूय तापली. सो हेका म्हटलें मागीर फाल्यां काय आमी सकाळचें घालना सांजचें घालता न्ही उदक 3 दीस मागीर झाडां सामकी तापतली अशें म्हणून. संवय बी ना न्ही रोखडेंच अशें करून उदक बंद करा डेली घालता न्ही अशें म्हणून. आंगणा उदक मारनाका सगळी ऊब मारता मागीर. सो आतां हो घालता झाडांक उदक खंय घाल म्हटलें रस्त्यार बी मारूं जाय. हें पळयात रस्त्यार न्ही काल पावस पडलो सकाळी मातसो बारीक पडलो पण तो मातयेक लागना स्टील सगळें सुकलां न्ही मागीर तो धुल्ल उपपा लागता मागीर निवळ करपा नाका जाता तेकाच लागून ओके घाल म्हटलें हेका. सो चलो झाडांक उदक घालता. काडू रे पायप वयर. अशें घातलें प्रेशरार पडटा आनी अशें करून ओडून दवरलें की ना बरें येता सगळें उदक सगळें ट्रॅवल जाता. हो एक स्पॉट आसा तेगेलो हांगा जाग करून दवरलें तेणें उडोवपा मागीर त्या सायडीच्यान ह्या सायडीक सगळ्याक अशें ट्रॅवल जाता. उदेर येयलो आमच्या